नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी योजनांक लागून गरिबांचो आत्मविश्वास वाढला. ओडिशांतल्या चंडीखोलच्या भौशीक सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि तेलंगणातल्या संगारेड्डीत 7,200 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे केले लोकार्पण. रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम, वायू यासारख्या उपक्रमांचो आसा आस्पाव. सायबर फटवणुकीसावन बचाव करपा खातीर चक्षु सुविधा लायल्या चालीक. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे हस्तुकी जाले लोकार्पण. गोंयांतल्या नेवल वॉर कॉलेजीच्या चोला या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केले उक्तावण. संरक्षण मंत्र्यांनी नौदळाची केली तोखणाय. आणि फाल्याच्यान सुरू जावपी फ्रेंच ओपन 2024 बॅडमिंटन सर्ती खातीर पी.व्ही. सिंधू सयत 11 खेळगड्यांचो पंगड जाला जाहीर. बायलांच्या एकोड्या खेळात पहिल्या सुवातेचेर भारत आणि कॅनडा मदीं जातलो सामनो. आता खबरो विस्तारान. तेलंगणाच्या भोंवडे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशात पावले. चंडीखोल हांगा आयोजीत केल्ल्या भौशीक सभेक तांणी मार्गदर्शन केले. सरकाराच्या कल्याणकारी योजनांक लागून गरिबांचो आत्मविश्वास वाढला अशी गवाय प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार दिली. भाजपा सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बनाई है. घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. हर परिवार अपनी जरूरत पूरी करके अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच भी सकेगा. यही नहीं, हम किसानों को, अन्नदाता को भी ऊर्जादाता बना रहे हैं. मोदी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले रहा है ताकि देश का हर परिवार, हर नौजवान का भविष्य समृद्ध हो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणाच्या लागीं 7,200 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. तशेंच बुनियादी फातर बसयलो. हातूंत रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि सैमीक वायू या सारकिल्ले मुखेल क्षेत्रांचो आस्पाव आसा. नागरी विमानन संशोधन संघटना केंद्र प्रधानमंत्र्यांनी राष्ट्राक समर्पित केले. या प्रकल्पांक लागून तेलंगणात उदरगतीक चालना मेळटली अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले. हैदराबाद और तेलंगाना को एक नई पहचान मिलेगी. इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे. इससे देश में एविएशन स्टार्टअप्स को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी. आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा. तेलंगणात प्रधानमंत्र्यांनी घाटकेसर, लिंगमपल्ली सावन मौला अली सनत नगर मजगतीच्या पहिल्या मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस रेल्वे सेवेक 5वो बावटो दाखयलो. हैदराबाद सिकंदराबाद वाठारांतल्या उपनगरीय रेल्वे सेवेचो विस्तार पहिलेच खेपे मौला अली सारख्या नव्या वाठारांनी जाता. इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से हो रहा है. सनत नगर मौला अली रूट पर दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ
6 नए स्टेशन भी बनाए गए हैं। आज यहां से गढ़केसर लिंगमपल्ली के बीच MMTS ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। इसके शुरू होने से अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इससे दोनों शहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणातल्या संगारेड्डीत एका जनसभेक लेगीत संबोधित केले। हे वेळार तांणी कुटुंबवाद आणि कुटुंबवादी राजकीय पक्षांचेर टिका केली। कुटुंबवादाक लागून राज्य उद्ध्वस्त जाली अशी टिका तांणी केली। आज जब मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी को, मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है? इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। केंद्र सरकारान संचार साथी पोर्टलाचेर डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म आणि चक्षु सुविधा चालीक लायल्या। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी चक्षु सुविधेचे उक्तावण करतकच सांगले की सायबर फटवणुकी सावन बचाव करपा खातीर सरकारान सुरक्षेचेर खासा लक्ष केंद्रीत केला। डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म सायबर गुन्यांव आणि आर्थिक फटवणुकीत दूरसंचार संसाधनांचो गैरवापर आडोवपा खातीर भागधारकांमदी समन्वय साधपाची सुविधा उपलब्ध करून दिता अशी माहिती अश्विनी वैष्णव हांणी दिली। चक्षु सुविधेविशीं तांणी अधिक माहिती दिली। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉडुलेंट नंबर्स को डीलिस्ट किया जा चुका है। अब एक तरीके से लोगों में भी कॉन्फिडेंस आया है, जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है या होने वाला होता है, लोग इमीडिएटली संचार साथी पे इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अब ये पोजीशन आ गई कि करीब 2500 से ज्यादा फ्रॉडुलेंट केसेस को डेली ब्लॉक किया जा रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ वेपन इन आवर फाइट अगेंस्ट साइबर फ्रॉड्स। और जहां पर भी इनोवेशन का स्कोप है वहां इनोवेट करके नए तरीके से सॉल्व करेंगे। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज गोंयांतल्या नेवल वॉर कॉलेजीच्या चोला या नव्या प्रशासकीय आणि प्रशिक्षण इमारतीचे उक्तावण केले। संवसारीक दर्जाची अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा उबारिल्ल्यान संरक्षण मंत्र्यांनी नौदळाची तोखणाय केली। प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाला हिंद महासागर वाठारात भारताच्या वावराची नव्यान कल्पना केलीच, वांगडाच तिका बळगे दिले। ह्या यत्नाक लागून भारत आयज पयलो प्रतिसाद दिवपी आणि हिंद महासागर वाठारात प्राधान्य दिवपी सुरक्षा भागीदार म्हूण मुखार आयला अशें संरक्षण मंत्र्यांनी सांगले। आने वाले समय में वो और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। गुड्स और ट्रेड बढ़ा है, उसमें आप देखिए तो गुड्स एंड ट्रेड सबसे ज्यादा सी रूट से हो रहा है। और सी रूट में भी स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन को एक तरह से हब बनकर इमर्ज किया है। गुड्स की पीछे बढ़ते हुए ट्रेड की वजह से कई सारे थ्रेट्स भी इमर्ज होकर सामने आए, जैसे पायरेसी और ड्रग्स की घटनाएं प्राय देखने को मिलती है। हालांकि मैं भी एंटी पायरेसी ऑपरेशन का एंटी ड्रग्स की ऑपरेशन के माध्यम से पायरेसी और ट्रैफिक जिस तरह से लगाम कसी है, उसने न सिर्फ इस रीजन में सिक्योरिटी के माहौल को मजबूत किया, बल्कि ग्लोबल कैनवास पर भारत के लिए गुडविल भी जनरेट करने में कामयाबी हासिल की। हे वेळार संरक्षण मंत्र्यांनी कारवारच्या 2 धक्क्यांचे उक्तावण केले। हे विमानवाहू धक्के 2 विमानवाहू बोटी आणि 1 लँडिंग शिप टँक एकाच वेळार देंवोवपा खातीर सक्षम आसा। ही मुळावी बांदावळ उदरगत चालू आशिल्ल्या सीबर्ड प्रकल्पाचो एक भाग आसा।
फुडल्या 30 ते 35 वर्सांत नौदळ मुखेली हे पद एक बायल सांबाळटली असो विश्वास नौदळ मुखेली एडमिरल आर हरिकुमार हांणी उक्तायलो। वेऱ्या नेवल वॉर कॉलेजीच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या उक्तावणा वेळार ते पत्रकारांकडेन उलयताले। नारी शक्तीची संकल्पना घेवन नौदळात बायलां खातीर सगळे फाटे उक्ते केल्यात अशी माहिती तांणी दिली। Our effort was to create a facility where we could bring out the maritime heritage of our country, our long and historic links with the with seafaring in the Indian Ocean. Incidentally, the Indian Ocean is the oldest traveled ocean. It's been traveled for more than 5,000 years, and seafaring has been pursued by people from Bharat for a long time. So we have named this building as a Chola with respect to the Chola kingdom, which symbolized the maritime virtue cycle of trade and maritime power going hand in hand. आणि खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। अठारह की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा।
विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। राज्य सरकाराच्या पंचायत चलो अभियाना खाला शेती मंत्री रवी नायक हांणी आयज दिवचल तालुक्यांतल्या लाटंबारसे पंचायत घरात थळाव्या लोकां वांगडा संवाद साधलो। दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये, थळावे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी हे वेळार हाजीर आशिल्ले। मंत्री रवी नायक हांणी ह्या कार्यावळीत लोकांच्यो वेगवेगळ्यो कागाळी आणि समस्या जाणून घेतल्यो। त्या उपरांत तांणी लोकांक मार्गदर्शनूय केलें। आम्ही सगळीकडे भोवता आनी सगळीकडे भोवतात आणि लोकांनी कितें आसा सगळें तें रिपोर्ट करतले आनी रिपोर्ट सगळो थंयचो सरकारा वयतले डिपार्टमेंटा वयतलो आनी ती कारवाई करपाक ना आनी कारवाई करता मागीर आमचो हे जे मागीर हें आसा तो रिपोर्टार समजा कितें विचारप जाल्यार मागीर आमदारान एसेंब्ली वचून विचारपाक जाता मागीर कितें टायमार कितें बरोबर म्हणटरी तुमचे प्रश्न जे आसात ते सादे आसा काय व्हडले काय ना तेन्ना तुम्ही प्रश्न आमी नांव सगळें आनी काही प्रश्न आमी विचारले आमी उत्तर दिल्लें आसा आनी काही बाकीचे कितें आसा ते आमी रिपोर्ट घेतले आनी रिपोर्टान म्हणजे एक कॉपी पंचायती धाडटली। आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान राज्य बायलां आयोग आणि दक्षिण जिल्हा ग्रामीण उदरगत प्राधिकरण हांच्या जोडपालवान मडगांवच्या रवींद्र भवन सभाघरात एका खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। व्हड संख्येन तातूंत बायलांचो आस्पाव आशिल्लो। सुरवेक बायलां आयोगाच्या अध्यक्षा रंजिता पै हांणी येवकार दिलो। ह्या कार्यावळीक शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो, सामाजीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य भूषण भावे आणि DRDOच्यो संचालक दीपाली नायक खासा सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली। हे वेळार डिलायला लोबो हांणी बायलांच्या सक्षमीकरणा संदर्भात उलोवप केलें। मोदी सरकाराच्या काळात बायलांक 33% राखीवता मेळिल्ल्याचो उल्लेख तांणी आपल्या उलोवपांत केलो। फुडार आमच्या महिलांचो इज ब्राइट अंडर एबल लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी 33% आमकां बायलांक आमच्या म्युनिसिपालिटीन पंचायतीन आहाच पूण नेक्स्ट टाइम आता आमी फकत 3 बायलां आहा आमच्या असेंब्लीन। आय सी सो मेनी ऑफ यू ऑल एंड आउट देयर 33% ओवर देयर विल बी क्वाइट अ बिग नंबर 14-15 number there in assembly to raise your voice for your constituency and for the state as whole. So never, my dear ladies, never say impossible. In impossible also I am possible. हे वेळार भौशीक वावुरपी सुलक्षणा सावंत हांणी लेगीत बायलांच्या सबळीकरणा विशीं मार्गदर्शन केलें। जाल्यार DSSYच्या सकयल तिका 2000 रुपया मेळटा। खास करून आमची ST भयण जर विधवा भयण आसत जाल्यार तिका कॉर्पोरेशनाच्या सकयल तिची जितली भुरगीं आसा जो मेरेन ती 18 वर्सांची जायना अशा तिका प्रत्येक भुरग्या फाटल्यान 1500 रुपया वेगळो तिका मेळटा। आज आमी पळयता महिला भगिनीक थोडोसो आधार मेळपाक जाय अकॉर्डिंग टू द जे इन्कम आसा त्या प्रमाणे फॅमिली इन्कमा प्रमाणे आमकां गृह आधारा सारकी स्कीम मेळटा। आमकां खबर आसा लाडली लक्ष्मी स्कीम जी आसा पळय ही सुद्धा स्कीम खास करून महिला सबलीकरणा खातीरच केल्ली आसा। सो आमकां लक्षांत दवरपाक जाय समाजान जर हो समतोल करपाक जाय जाल्यार समाज येवपी योजना ज्यो आसा पळय न्ही त्यो जाय पडटल्यो आनी भितर महिलांचो कितलो सहभाग आसपाक जाय भितर महिलांच्या खातीर खास करून आमी बजेट प्रोविजन कितलें दवरपाक जाय आनी ह्या फावटीचे जर तुमी पळयलें आनी मुद्दम बजेट जर आयकलां आसतलें जाल्यार ह्या फावटीच्या बजेटान लागीं 35% जे प्रोविजन केल्लेलें आसा फायनान्सांतले हे खास करून महिलां खातीर आसा। ह्या कार्यावळीक भौशीक मळार मोलादीक काम करपी 4 बायलांचो मानेस्तांचे हस्तुकी भोवमान जालो। तातूंत प्रतिभा वेळीप, प्रिती केरकर, प्रसिद्धी आमोणकार आणि शशी सोनी हांचो आस्पाव आसा। देशातल्या 100 शारांमदी स्मार्ट सिटी म्हूण पणजी शाराक 18व्या सुवातेचेर स्थान मेळ्ळां ही खोशयेची गजाल आसा अशें पणजी इमेजीन स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे CEO संजीत रॉड्रिगीस हांणी म्हळां। केंद्र सरकाराच्या घर निर्माण आणि नगर उदरगत वेव्हार मंत्रालयान ही वळेरी जाहीर केल्या। हे खातीर तांणी लोकांचे उपकार आठयले आणि प्रकल्पा विशीं अदीक म्हायती दिली।
It is extremely pleasing that Pancham has won the city's 2.0 challenge. The team has worked very hard, and our Pancham model has been recognized. Our waste management model, which is citizen-centric with citizen at the focus, we will see that we will work hard tirelessly, and Pancham would project a model which is circular, environment-friendly, and climate-resilient. आगामी लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर वेंचणूक कार्यालयान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आनी व्हीव्हीपॅट्स हे विशीं प्रशिक्षण आनी जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली. गोंयभरांतल्या 40 विधानसभा मतदारसंघात जिल्लोधिकारी आनी मामलेदार तशेंच भौशीक वाठार आनी शिक्षणीक संस्था मदीं ही प्रशिक्षण आनी जागृताय कार्यावळ जाली. ह्या कार्यावळीक मतदारांक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र तशेंच व्हीव्हीपॅट्स म्हळ्यार वोटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टमाचे कामा विशीं अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केलें. प्रसार भारतीच्या पणजी आकाशवाणी केंद्रा खातीर प्रादेशीक खबरां विभागाच्या एडिटोरियल एक्झिक्युटिव्ह आनी न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या 2 पदां खातीर एका जायराती वरवीं अर्ज मागयल्यात. ही पदां पुरायपणान 2 वर्सां खातीर कंत्राटी तत्वाचेर आसात. इत्सुकांनी 15 दिसां भितर अर्ज करचे आनी अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या nsdrnudesk@gmail.com ह्या संकेतथळाचेर संपर्क सादचो अशें प्रसार भारतीन कळीत केलां. आनी आतां खबरापत्रांत घेवया आनीक एक ल्हानसोच विसव. शाबलू की कायलालन की जात जमशादे. Whoa! So welcome to the folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई. Gori chapian taka akaga anhayo maya 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 ya क्या बात. भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे काल राती महाराष्ट्रातल्या छत्रपती संभाजीनगरात आगमन जालें. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, वित्त राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हांचे सयत पक्ष पदाधिकारी आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तांकां येवकार दिलो. आपल्या राबित्यात मंत्री अमित शाह विदर्भातल्या 6 लोकसभा मतदारसंघांचो नियाळ घेतले. देशातलो तरणाटो सन्मानान जगपाक शकतलो अशी अर्थव्यवस्था निर्माण करपाचो भारतीय जनता पक्षाचो संकल्प आसा अशें पक्षाचे फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. भारतीय जनता पक्षाच्या युवा मोर्चा फाट्यान नागपुरात आयोजीत केल्ल्या नमो युवा महासंमेलनात ते उलयताले. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी आनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसीच्या 65 वर्सांच्या कार्यकाळात जे परिवर्तन जावंक ना ते नरेंद्र मोदी हांच्या 10 वर्सांच्या शासनकाळात जाला अशें गडकरी हांणी सांगले. जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम गरीबी को हटाएंगे, पर देश का विकास नहीं हुआ. देश कर्जे के बोझे में डूब गया. आप पूरे देश का कांग्रेस के 65 साल और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में किए हुए कार्य की तुलना करिए. कितने पोर्ट्स बने हैं, कितने एयरपोर्ट्स बने हैं, कितने रेलवे स्टेशन बने हैं, कितने हाईवेज बने हैं. हर जगह पर आप जाकर देखिए, एक काफी बड़ा बदलाव आप सबको देखने के लिए मिल रहा है. हमारा युवा ये आज का नहीं, कल का नहीं, आज का नागरिक है और आज युवा चाहता है उसके लिए रोजगार मिले. और जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बदलाव किया है उसका अनुभव पूरा देश ले रहा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उदरगतीक नवो दृष्टिकोन दिवन सामान्य मनशाक बळिश्ट केला अशें केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। तांणी ह्या वेळार काँग्रेसीच्या ध्येय धोरणांचेर खर उतरांनी टिका केली। 2024ची वेंचणूक भाजपा जैता खातीर न्हय जाल्यार भारताच्या जैता खातीर आसा अशें तांणी म्हळें। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी आपल्या उलोवपांत काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत गरिबी निर्मुलनाची फकत घोशणा जाल्या, मात प्रत्यक्षात गरिबी पयस करपाचें काम मोदी सरकारान केलां अशें सांगलें। ज्यांनी सांगितलं खाणार नाही, खाऊ देणार नाही, 1 रुपया दिल्लीतून पाठवेल, शेवटच्या माणसाला 1 रुपयाच मिळेल आणि एक अशी व्यवस्था मोदीजींनी या देशामध्ये उभी केली। गरिबी हटावचा नारा इंदिराजीचा असेल, पण गरिबी हटावचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते माननीय मोदीजींनी केलं। त्यामुळे गरिबी हटावपासनं विकसित भारतापर्यंत हा प्रवास मोदीजींच्या अंतर्गत आपण करतोय। मुडी या पतमानांकन संस्थेन 2024 या वर्सा खातीर भारताच्या जीडीपीत वृद्धी म्हळ्यार सकल देशांतर्गत उत्पादन वाडीच्या अदमासात वाड केल्या। हाचे पयलीं मुडीन सपुज्य 1.0% अदमास उक्तायल्लो, तातूंत वाड करून हो दर सपुज्य 8.0% उरतलो अशें मुडीन म्हळां। 2023 वर्सांतल्या भारतीय अर्थवेवस्थेच्या मोलादीक कामगिरीच्या आदाराचेर मुडीन ही वाड केल्या। उत्तर प्रदेशातल्या योगी आदित्यनाथ सरकारान आयज 4 नव्या मंत्र्यांचो आस्पाव जाला। नव्या मंत्र्यांक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हांणी पद आनी गुप्ततायेचो सोपूत दिलो। नव्या मंत्र्यांत ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंग चौहान आनी सुनील शर्मा हांचो आस्पाव आसा। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ आनी हेर वडील मंत्री हाजीर आशिल्ले। केंद्र सरकारान संयुक्त अरब अमिरात आनी बांगलादेशाक 14,400 टन कांदो निर्यात करतले। देशांतर्गत उपलब्धता वाडोवपा खातीर आनी कांद्याचें मोल नियंत्रणात दवरपा खातीर केंद्रान डिसेंबर 2023 ते 31 मार्च 2024 मेरेन कांदो निर्यातीचेर बंदी घाल्ली। फ्रांसान आपल्या देशाचे घटनेत गर्भपाताच्या अधिकाराचो आस्पाव केला। गर्भपाताचो संविधानीक अधिकार दिवपी फ्रांस हो देश संवसारांतलो पयलो देश थारला। फ्रांस संसदेन हे खातीर घेतिल्ल्या खासा अधिवेशनात घटना दुरुस्ती केली। दुरुस्ती खातीर घेतिल्ल्या मतदानात हो थाराव 780 आड 72 अशा घसघशीत मतांनी मानून घेतलो। ह्या निर्णयाक लागून फ्रांसाच्या घटनेत हो इतिहासीक निर्णय आसा अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रो हांणी उक्तायल्या। फाल्यांच्यान सुरू जावपी फ्रेंच ओपन 2024 बॅडमिंटन सर्ती खातीर 2 फावटी ऑलिंपिक पदक फावो जाल्ल्या PV सिंधू सयत 11 खेळगड्यांचो पंगड भारताचे प्रतिनिधित्व करतले। PV सिंधू बायलांच्या एकोडीक खेळात पयल्या सुवातेचेर कॅनडाच्या मिशेल आड खेळटली। दादल्यांच्या दोट्टी गटात सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी हांचो सामनो मलेशियाच्या ओंग युसिन आनी टिओ ई हांचे आड जातलो। आनी आतां पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32°C आनी उण्यात उणें तापमान 20°C इतलें नोंद जाला। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी येवजण्यांक लागून गरिबांचो आत्मविश्वास वाडला। ओडिशांतल्या चंडीखोलच्या भौशीक सभेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तेलंगणांतल्या संकारेड्डीत 7,200 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे केले लोकार्पण। रस्ते, रेल्वे, पेट्रोलियम वायू यासारख्या उपक्रमांचो आसा आस्पाव। सायबर फटवणुकीसावन बचाव करपा खातीर चक्षु सुविधा लायल्या चालीक केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे हस्तुकीं जाल्लें लोकार्पण। गोंयांतल्या नेवल वॉर कॉलेजीच्या चोला ह्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलें उक्तावण। संरक्षण मंत्र्यांनी नौदळाची केली तोखणाय। आनी फाल्यांच्यान सुरू जावपी फ्रेंच ओपन 2024 बॅडमिंटन सर्ती खातीर PV सिंधू सयत 11 खेळगड्यांचो पंगड जाला जाहीर। बायलांच्या एकोड्या खेळात पयल्या सुवातेचेर भारत आनी कॅनडा मदीं जातलो सामनो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकतात।
आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.